पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांत 10% म्हारगाय भत्त्याची वाढ. रब्बी पिकाच्या आधारभूत मोलात लेगीत जाली वाढ. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिल्या मंत्रिमंडळ निर्णयाची माहिती. गाझातल्या अल अहली हॉस्पिटलात जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाचेर प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायले दुख. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन पावले इस्रायल भेटेर. पर्यावरणाच्या नदरेन संवेदनशील वाठारांतल्यान 40 गांवां वगळपाची मुखेलमंत्र्यांनी केली मागणी. शिक्षण खात्यान बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात केली वाढ. आता चालकांक 17,000 जाले, वाहकांक 10,000 रुपया मानधन. आणि राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर गोंय जाला सज्ज. फाल्यां सावन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जाता बॅडमिंटनाच्या सर्ती सुरू. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका जाली. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचो म्हारगाय भत्तो 1 जुलै 2023 सावन 4% वाडयला. आता म्हारगाय भत्तो वाढून 44% जाला. ह्या वाडीक लागून कर्मचाऱ्यांच्या पगारांत वाड जाल्या. 1 जुलै 2023 सावन ही वाड पगारांत लागू जातली अशें केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी मंत्रिमंडळात जाल्ल्या निर्णयाची माहिती दितना सांगलें. कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है. इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा. ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई. खासा पर्वांच्या निमतान रेल्वे विभागान अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांक 78 दिसांच्या पगारांतलो बोनस जाहीर केला अशें मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है. और जैसा कि दशहरा नजदीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के, इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है. यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ. रबी पिका खातीर 2024-25 वर्सा खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान उण्यात उणे आधारभूत मोलाक मान्यताय दिल्या. गव्हाच्या आधारभूत मोलात 150 रुपया प्रति क्विंटल वाढ झाली, जाल्यार सासवाच्या आधारभूत मोलात 200 रुपया प्रति क्विंटल वाढ झाली. उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया. तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है. गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है. चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है. और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 3 दिसांच्या बिहार भोंवडेर आसात. आयज तांणी बिहाराच्या 2023-2028 खातीर कृषी रोड मॅपाचें लोकार्पण केलें. पटना हांगा आयोजीत ह्या कार्यावळींत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हवामान बदलाची संवसारीक समस्या मानवतेच्या अस्तित्वाक धोको निर्माण करता असो हुस्को उक्तायलो. हवामान बदलाच्या आव्हानाक तोंड दिवपा खातीर सेंद्रीय शेती आपणावन कृषी पद्धतीत बदल करपाचें आवाहन ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलें. लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब और वंचित लोगों को पर पड़ता है. मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में बिहार में बहुत कम बारिश हुई है. बिहार एक जल संपन्न राज्य माना जाता रहा है. नदियां और तालाब इस राज्य की पहचान रही है.
इस पहचान को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मेरी राय है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्तमान कृषि पैटर्न में बदलाव लाकर बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है, जल स्रोतों का दोहन कम किया जा सकता है, मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण किया जा सकता है और सबसे बढ़कर लोगों की थाली में संतुलित भोजन पहुंचाया जा सकता है। गाजातल्या अल अहली हॉस्पिटलात जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खर दुख उक्तायलां। जाल्ल्या घडणुकेन आपल्याक खूब दुख्ख जाता। ह्या बॉम्बस्फोटांत ज्या कुटुंबातल्या वांगड्यांक मरण आयलां आनी जे जखमी जाल्यात तांच्या खातीर आपूण प्रार्थना करता। सुरू आशिल्ल्या ह्या संकश्टाच्या काळांत जाणी ही घडणूक केल्या तांचेर खर कारवाय जावची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स संदेश माध्यमाचेर दिल्ल्या संदेशांत म्हळां। जाल्ल्या बॉम्बस्फोटांत 500 परस अधीक लोकांक मरण आयलां। इस्रायल डिफेन्स फोर्सीस हांणी ह्या स्फोटांत आपलो कांय सहभाग नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां। हो विस्फोट चुकून लागिल्ल्या पॅलेस्टिनीच्या रॉकेटाक लागून जाला अशें तांणी सांगलें। हाच्या पयलीं पॅलेस्टिनीच्या भलायकी मंत्रालयान ह्या विस्फोटांत 200 ते 300 लोकांक मरण आयल्याची खबर जाहीर केल्ली। हो इस्रायलाचो हल्लो आशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केल्लें। इतले मजगतीं अमेरिका आनी संयुक्त राष्ट्र एकवटांत ह्या हल्ल्याची खर चवकशी जातली अशें जाहीर केलां। I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. We, as Arab group, as you see, all of us, united, outraged by this massacre that has taken place, committed by the Israeli forces against a hospital, the Lutheran hospital, in the Gaza Strip, in which, according to the initial figures, about 500 civilians have been torn apart and massacred in this outrageous, illegal crime committed by the Israeli forces against our people in the Gaza Strip. We condemn this action in the strongest possible terms, and we hold Israel responsible for this massacre, this crime. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन इस्रायलाक पावल्यात। सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर ते आयज तेल अविवात देवले। ह्या वेळार तांणी इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांच्या कडेन भासाभास केली। गाजातल्या हॉस्पिटलात जाल्ल्या बॉम्बस्फोटाचेर तांणी खर दुख उक्तायलां। हमास आतंकवादी संघटनेन केल्लीं कृत्यां ISIS सारकी आसात अशें तांणी म्हळां। Committed evils that atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are greedy with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because we know this is not an easy field to navigate what you have to do. But the fact is that Israel, as they respond to these attacks, seems to me that they have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसो। इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे DD नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। It's party time, let's go! अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो।
best friend forever, best friend forever. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पर्यावरणाच्या नदरेन संवेदनशील वाठाराच्या वळेरींतल्यान 40 गांवां वगळपाची विनंती गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकारान नेमिल्ल्या अस्तंत घाट देखरेख समितीक केल्या. सरकार 2019 वर्सा सावन पर्यावरण, रानां आनी हवामान बदल मंत्रालया कडेन हाचो पाठपुरावो करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हांव चीफ मिनिस्टर जाला तेन्नाच्यान हांव फॉलोअप करता. सिन्स फ्रॉम 2019 99 विलेजीस इको सेन्सिटीव झोनान येवच्यो हें पयलींचो तेंचो प्रपोजल आशिल्लो आनी ताका 3 क्रायटेरिया आसतात. एक म्हणजे कॉन्टिग्युटी वेस्टर्न घाटाच्या समोरान येतली, दुसरी हायट आनी तिसरी स्पिसीस, हाव मेनी टायप्स ऑफ स्पिसीस थंयसर आसा हें सगळें धरून तें सगळें कन्सिडर करून हांव तेन्ना हांव मदीं फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो ताच्या पयलीं सगळें तेन्ना सगळें घेवन बशिल्ल्या उपरांत भितरले एक 40 विलेजीस ड्रॉप करपाक मेळटा. ओके, म्हणजे ड्रॉप करच्यो पूण हांवें तेन्ना भुपेंद्र यादव हाका तो प्रपोजल धाडिल्लो. हो कशें गाडगे रिपोर्ट आनी ह्या सगळ्या रिपोर्टान इको सेन्सिटिविटी क्लियर जाल्लें आनी तेच्या उपरांत 59 विलेजीस उरच्यो आनी एडिशनल तेज्यो त्यो क्रायटेरिया आसतना आनीक 10 विलेजीस जाय जाल्यार घालच्यो, बट ह्यो 40 ड्रॉप करच्यो कारण त्यो क्रायटेरियांनी बसना अशा पद्दतीन. आनी द सेम लायनीचेर म्हणजे एटलिस्ट आमच्यो 40 विलेजीस ड्रॉप जातल्यो आनी 69 भितर उरतल्यो. आफ्टर ऑल इको सेन्सिटीव झोन हे जे आहा पळय न्ही, वेस्टर्न घाट प्रिजर्व करपा खातीर ह्या सगळ्याची आमी एनवायरमेंटा खातीर तितल्याची गरज आसता. बट तितूर जरी विलेजीस आयल्यो हेजो अर्थ असो ना की बाबा तितूंतल्यान खंयचेंच घर बांदूंक मेळचें ना असो विशय ना. थंयसरल्यो म्हणजे एक्टिविटीज लायक द फार्मींग आसतली, पर्सनल बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी ह्यो करपाक केन्नाच एवॉयड ना. तांचें लिस्ट आसा, दीज एक्टिविटीज आर अलावड म्हणून. थंय फक्त कमर्शियल एक्टिविटी काही प्रमाणात म्हणजे कमर्शियल मायनींग तांच्यांनी इवन जो म्हटला की कमर्शियल मायनींग बीन आहा पळय न्ही अशा सारकेल्यो एक्टिविटी फक्त ज्यो आहा रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री ह्यो जावंक शकच्यो ना. म्हणून आतांय बी परत आसा दिसा आमी तांकां रिक्वेस्ट केला हें सगळें कन्सिडर करचें आनी अशा पद्दतीन प्रपोजल जो आसा पळय तो करचो. गोंय वीज निर्मिती महामंडळ, भलायकी संचालनालय आणि गोंय सामाजीक वेवसायीक जापसालदारकी प्राधिकरणा मजगतीं समजिकायेची कबलात जाल्या. काल जाल्ल्या कार्यावळींत गोंय सामाजीक वेवसायीक जापसालदारकी प्राधिकरणाचे जोड सचिव विजय सक्सेना, वीज निर्मिती महामंडळाचे वडील वेवस्थापक शंकर B.R. राव आणि भलायकी संचालनालयाच्यो उपसंचालक डॉ. रुपा नायक हाजीर आशिल्ल्यो. It was first time that Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has thought of that let any company corporation execute their project as per their wish in whatever field they are interested, but let it route through a proper channel. Keeping this in view, the Honorable Chief Minister has decided to create a Goa CSR authority in the state. So we have now a Goa CSR authority. The Chief Executive Officer is Mr. Sanjay Goel, IAS Secretary. I am the joint CEO of the Goa CSR Authority. The whole purpose of creation of the CSR Authority was let the funds comes from the corporate offices to the kitty of the Goa CSR Authority, and then the projects which are to be implemented for the benefit of the Goan community, we decided on priority which should be done first and where it is more needed. I am pleased to inform you that Goa CSR Authority has been since its formation has been doing very well. We have received almost 1.16 crore from Prasad Netralaya from Udupi for the purpose of Vision for All, and it was the first time in the country that one of the states, a very small state like Goa, could do 100% eye checkup under Vision for All under the CSR Authority. बालरथ कर्मचाऱ्यांची मागणी निमाणे कडेन सरकारान पुराय केली. पयलीं बालरथ चालकांक 12,000 रुपया म्हयन्याक मानधन मेळटालें, जाल्यार वाहकांक 6,000 रुपया मानधन मेळटालें.
सरकारान हे मानधन वाडून आता चालकांक 17,000 रुपया जाल्यार वाहकांक 10,000 रुपया मानधन केलां. आयज शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रकांत शिक्षण संचालकांनी संबंधीत घोषणा केल्या. आणि आता येता त्या मिझोराम विधानसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान 21 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केल्या. पक्षाचे वांगडी वनलाल हमुआका हे डंपा विधानसभा मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतले जाल्यार आर लालबियाक लुआंगी हे लुंगलई विधानसभा मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतले. पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन ह्या वळेरेक मान्यताय दिल्या. तृणमूल काँग्रेसीची खासदार महुआ मोइत्रा हांच्या आड चौकशीच्या बदला रोख रक्कम घेतिल्ल्याच्या कागाळी आड चौकशीची सुनावणी करपा खातीर लोकसभेची आचार समिती ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक बसका घेतली. अदानी समूह आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां लक्ष करून एका उद्देजकाच्या वतीन संसदेत प्रस्न विचारपा खातीर महुआ मोइत्रा हिणें लाच घेतिल्ल्याचो आरोप भाजपा खासदार निशिकांत दुबे हांणी केला. ह्या प्रकरणात लोकसभा आचार समिती दुबे हांकां तोंड पुराव्या खातीर आपयता. ह्या प्रकरणात मात तृणमूल काँग्रेसीच्यो खासदार महुआ मोइत्रा हांणी हे आरोप न्हयकारल्यात. IBM आणि भारत सरकाराच्या मदीं सेमीकंडक्टर, AI आणि क्वांटमा खातीर समजिकायेची कबलात जाल्या. हो खूब महत्वपूर्ण दीस आसा आनी येवपी दिसांनी उद्देगा खातीर संशोधन आनी तंत्रगिन्यानाच्या फुडाराक आकार दिवपी हो दीस थारतलो अशें मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी सांगलें. 3 of the 4 technologies that are going to shape the future of tech and innovation in the coming years: AI, quantum and semiconductor. They are the three, and there's of course fourth, which is synthetic biology, which we have not involved IBM so far. But these 3 technologies represent for us tremendous opportunities, represent for our academic ecosystem a tremendous amount of opportunities for the startups and innovation ecosystem in particular. A lot of opportunities, and of course the broader opportunity of creating global standard talent in India that can take advantage of the opportunities in quantum semi and semiconductors and AI. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय माटी मछे पंजणिया हीरा जे में दमके. सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोरे हिरवांग चमक दे हिंडाडिन मण्णिल विळयिक्कोनिन स्वप्न दिनंगळ ई देहकाल वीरार हातोड्सी इदु देशं कोसं प्राणं विडिचिन वीरुल चरित्र ई माटीर कमाके स्मृति ई राजनीति. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग सेनेच्या कमांडरच्या संमेलनाक संबोधित करतात. CDS जनरल अनिल चौहान, सेनेचे मुखेली जनरल मनोज पांडे तशेंच वायू सेनेचे मुखेली जनरल VR चौधरी ह्या संमेलनात तांणी वांटो घेतलो. नवी दिल्लीत जावपी ह्या संमेलनात भारतीय सेनेन महत्वाच्या नितीगत निर्णय घेवपा खातीर एक खासा सुविधा दिवपा खातीर हे संमेलन तांणी आयोजीत केलां. केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा फुडारी प्रल्हाद पटेल हांणी काँग्रेस पक्षाच्या परिवार राजकारणाचेर टिका केल्या. भाजपाच्या फुडाऱ्या आड फटीचो आरोप करून स्वताची प्रतिमा नितळ दाखोवपाचो हो यत्न लोक फोल थारयतले अशें तांणी सांगलें. कांग्रेस के पास में जवाब देने के लिए कुछ है नहीं. वो परिवारवाद की आदी है, वो तुष्टीकरण की आदी है, वो झूठ बोलने की आदी है और भ्रम फैलाने की आदी है.
और लालच की राजनीति सादा कांग्रेस करती रही है और उसी का परिणाम है। अभी सूची निकलने के बाद जो मध्य प्रदेश में चित्र आया, जो भगदड़ मची है और जो आग लगी हुई है, जिसका प्रमाण है। कोळसो आयातीत अदानी समूहान बेहिशोबी मालमत्ता सरकाराकडल्यान कमयल्या अशी टिका काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्या उपरांत भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी गांधी घराब्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचेर उजवाड घालो। नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना गौरव भाटिया हांणी राहुल गांधी आपल्या घरच्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचेर केन्नाच उलोवप तांणी केलें ना, पूण न्यायालयीन प्रकरण आशिल्ल्या उद्देगीक समूहाच्या प्रकरणात अदीक रस आसा अशें सांगलें। ह्या वेल्यान राहुल गांधी हांकां भारतीय संविधानाचेर तशेंच न्याय वेवस्थेचेर विश्वास ना असो आरोप तांणी तांचेर केलो। गांधी परिवार का जो भ्रष्टाचारी डीएनए है, ये हर कांग्रेस के नेता के अंदर आज उबाल मार रहा है। इनके चरित्र में ही है कि लोकतंत्र को नष्ट करेंगे। 3 ते 5 नोव्हेंबर मजगती दिल्लीत वर्ल्ड फूड इंडियाचे आयोजन केलां। ह्या संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जातले। केंद्रीय अन्न प्रक्रिया आनी अन्न उद्देग राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल हांणी खबराकारांक ह्या कार्यावळी विशीं अदीक म्हायती दिली। ह्या संमेलनाक 9 हेर मंत्रालयांचो लेगीत आस्पाव आसतलो आनी जे भागीदार देश आसात ते लेगीत ह्या संमेलनात वांटेकार जातले। जपान आनी व्हिएतनाम हे फोकस कंट्री देश आसतले। हांच्या सयत आनीक 14 देश ह्या कार्यावळीत वांटो घेतात अशें मंत्री पटेल हांणी सांगलें। 3 से 5 नवंबर के बीच वर्ल्ड फूड इंडिया का एक भव्य आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है, जिसके समापन में महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति होगी। उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष मंत्रालय ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया है और मुझे विश्वास है ये निवेदन स्वीकार होगा। वर्ल्ड फूड इंडिया में हमारे 11 केंद्रीय मंत्रालयों का इसमें भागीदारी है और उनसे संबंधित जो भी हमारे संगठन हैं उन सब ने इसमें हिस्सेदारी करने का फैसला किया है। जो देश में उसके बाहर जो देश इसमें हमारे सहयोगी हैं या भागीदार हैं उनकी संख्या 16 है, जिसमें नीदरलैंड हमारा पार्टनर कंट्री के तौर पर है और जो फोकस कंट्रीज है वो जापान और वियतनाम है। 37व्या खेळा सर्ती खातीर गोंय आतां पुरायपणान तयार जाल्लें आसा। सगळीं स्टेडियमां, मैदानां आनी कांपालाचे क्रीडा नगरीचेर उरिल्लीं कामां सोंपोवपा खातीर झुजा पांवड्यार यत्न सुरू आसात। बांबोळेचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम तर पुरायपणान सज्ज जालां। हांगासर फाल्यां सावन सुरू जावपी खेळा खातीर खेळगड्यांनी सराव लेगीत करपाक सुरवात केल्या। So we came here to Goa yesterday, so we are here for practice today and the courts are really good. The arrangements made by the National Games team is really nice. Looking forward to play at the National Games and win medals for Karnataka. Now we are coming towards the last few session before the National Games. I hope that our team prepares really well. And we hope to do our best in the team event as well in the individuals. आणि संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत आयज न्यूझीलंड आणि अफगाणिस्तान पंगडा मदीं सुरू आशिल्ल्या खेळांत न्यूझीलंड पंगडान 50 षटकांत 6 गडे वगडावन 288 धांवड्यो केल्यो, जातूंत ग्लेन फिलिप्स हांणी सगळ्यांत चड 71 धांवड्यो केल्यो, जाल्यार टॉम लॅथम हांणी 68, विलियम हांणी 54, रचिन रवींद्र हाणें 32 धांवड्यांचें योगदान दिलें। मार्क चॅपमॅन आणि मिचेल सेंटर हे 25 आणि 7 धांवड्यांचेर नाबाद रावले। अफगाणिस्तानाच्या वतीन अजमत उल्लाह, ओमर झहीर आणि नवीन उल हक हांणी 2-2 गडे बाद केले, जाल्यार मुजीबुर रहमान, रशीद खान हांणी दर एक गडो बाद केलो। अफगाणिस्तानाच्या मुखार आतां 289 धांवड्यो काडपाची मोख न्यूझीलंडान दवरल्या। आणि आतां हवामान। गोंय वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद केलां। आनी त्या खबरो सोंपोवच्या रिपोर्टून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो।
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 4% महागाई भत्त्याची वाढ. रबी पिकाच्या आधारभूत मोलात देखील झाली वाढ. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी दिली मंत्रिमंडळ निर्णयाची माहिती. गाझातल्या अल अहली हॉस्पिटलात झालेल्या बॉम्बस्फोटाचेर प्रधानमंत्र्यांनी उक्ताले दुःख. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन पावले इस्रायल भेटेर. पर्यावरणाच्या नदरेन संवेदनशील वाठारांतल्यान 40 गावां वगळपाची मुखेलमंत्र्यांनी केली मागणी. शिक्षण खात्यान बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात केली वाढ. आता चालकाक 17,000 जाल्यार वाहकाक 10,000 रुपया मेळटले मानधन. आणि राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर गोंय जाला सज्ज. फाल्यां सावन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सुरू जातात बॅडमिंटनाची सर्ती. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.